दिकरपाल वाठारांत 2 दुचाकी मदीं अपघात जावन प्रकरण जाग्यारच मिटयिल्लें. उपरांत खंय 25 भुरग्यांनी येवन मारवडय केली म्हूण बोवाळ. आनी थंयच्यान हें सगळें प्रकरण सुरू जालें अशी माहिती मेळटा. कडेन घात जालो 5 सुमार बायकीचे एक्सिडेंट जाले आनी थंय कितें कॉम्प्रोमायज जालें कोणी एकामेका मला कॉम्प्रोमायज जालें आनी तो भुरगो कितें आमकां आयकूं येता ते प्रमाणे तो भुरगो आपल्या घरा गेलो आनी हो भुरगो आपल्या घरा गेलो एटल्यान नियासो. मागीर एटल्यान नियासो घरा गेलो तेन्ना आमी तो ग्रावंडार आशिल्लो. सांजचे 7:30 कितें 8 सुमार एक 25-30 जाण भुरगे सामके ताका एटॅक करपा आयले आनी ताका भरपूर मारलो. तकलेक मार लागलो आनी मार लागलो आनी मागीर पुलिसांच्या हातीन कितें 5-6 जाण भुरगे जे गांवचे भायले एटॅक करपा आयले ते सापडले. तांकां पुलिसान अरेस्ट करून बायणा कुर्तरी दवरले रातभर पुलिसान आमकां जिलीन आमचे पुलीस स्टेशनार धरून आमचेर म्हणल्यार मिसबिहेव म्हणल्यार आमचे मारून कितें तुमकां चड मारले बी कितले जाण आसले मारपाक? तेमी 5 जाण आशिल्ले. 5 जाण पुलीस आसले. 5 जाण पुलिसान तुमकां रातभर मारले तुमकां? जस्टीस आनी अशी एक्ट आनी कोणा कडेन जावपाचें तुमचेर कोणाची एफआयआर बीन कांय नासली, बेश्टेच तुमकां व्हेले आनी रातभर मारले. भितर त्यांचो स्टेटमेंट चालू आसा 5 जाण भुरग्यांचो आनी पुलिसांचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड केला. ते केसी बद्दल पयर काल एकल्याक ऑलरेडी पीसीक एकल्याक सस्पेंड केल्लो आसा. सो ऑल टुगेदर 5 जाण आशिल्ले ते तितून पुलीस डिपार्टमेंटाचे आनी ताचो स्टेटमेंट चालू आसा. सो आमकां पूर्ण विश्वास आसा PI मायना कुर्तरी तशेंच SPDO मारगांव आनी SP सावथ गोवा तशेंच आमकां गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजेरूय पूर्ण विश्वास आसा की तो ह्या मॅटरान डायरेक्शन दिवन हेजेर डीप इन्वेस्टिगेशन करून ते 5 जाण भुरग्यांक सामको न्याय दितलो.